पावले ना, ताका मेडिकल इमर्जन्सी आशिल्ली, ताका इमिजिएटली थंय दोतोर पावूंक जाय आशिल्लें किंवा एम्बुलन्स पावूंक जाय आशिल्ली, ती पावली ना. त्या वेळार तो गेलो, एक्सपायर जालो थंय. आनी एम्बुलन्स येवपाक जवळ जवळ 45 मिनिट्स आनी दिवचलच्यान न्हय तर ती आपोवची पडली चोडणेच्यान. म्हणजे कित्या खातीर दिवचलकारांनी हे कश्ट करपाचे आनी इतले त्रास सहन करपाचे. वी डिमांड, आमचो जो हांगासरलो आमदार आसा, ही हिमसेल्फ इज अ डॉक्टर, ही हॅज गॉट अ विजन अशें म्हणटात. जाल्यार विजन आसा जाल्यार तुवें हांगा येवचें. फाटल्यान एक नजर मारची, थंय 2 काय 3 एम्बुलन्सीस पडून आसात. स्क्रॅप यार्ड कशें करून उडयलां हांगा, म्हणजे डंप केल्यात हांगा हाडून त्यो, आनी त्यो ओपन आसात. म्हणजे मलेरिया आनी डेंग्यूचो हॉस्पिटलांतून सुरवात जातली काय कितें म्हणून. हॉस्पिटलांतलो हो प्रकार जो आसा थंयच्यानूच जाली सुरवात. सो ते बांदून सुद्दां दवरूं ना. सो दिवचल हॅज बिकम अ स्क्रॅप यार्ड. दिवचलचे हे लोक न्हय, दिवचलकार हांगा जगपाची तांकां हें ना, दे हॅव गॉट अ रायट ना. हांगा आमी डिमांड करता, हे लोकल आमदार, हांगा 2 मतदारसंघ आसा. एक म्हणजे मय मतदारसंघ, तो भारतीय जनता पार्टीचो आमदार आसा, आनी हांगा इंडिपेंडंट सपोर्टेड बाय भारतीय जनता पार्टी म्हणून येता. तुमी निग्लेक्ट करपाक शकना, कित्याक हांगा आजूबाजूचे इवन इन्क्लुडींग अस्नोडचे ह्या भागांतले सुद्दां लोक जेन्ना तांकां पेशंट्स आसा ते हांगा येतात, तेन्ना वी डिमांड की हांगा प्रॉपर फॅसिलिटी दिवची. हांगा दोतोर जे आसा दे आर ओवरबर्डन, दे हॅव आस्क फॉर मोर डॉक्टर्स, पण ते डायवर्ट खंय तरी वाळपय जाता, नाजाल्यार खंय तरी ते साखळे जाता. आनी दिवचलचे सदांच दिवचलेक आतां पर्यंत कमीच लेखल्यात. दिवचल इज ऑलवेज सफरींग. अशें सफर जावचें न्ही, पेशंट्सांनी सफर जावचें न्ही. म्हण हांव डिमांड करता सरकारा कडेन की तांच्यांनी इमिजिएटली हांगा एक्शन घेवची, नाजाल्यार आमी दिवचलकार तरी भायर सरतले. तुमी जर हाचेर एक्शन घेना जाल्यार वी वील वेट फॉर सम टायम, नाजाल्यार हांगा निदर्शनां जी आसा ह्या हाज्या हॉस्पिटला भायरूच जातली.